मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. 9 जाली, 9:15. ओके, आता व्लॉग करता. चाय पिता हांव उठलो. हॅलो हाय म्हण. हाय. तर श्वेता म्हटलें हांव बेगीन बेगीन खिचडी करता, तूं थंयच बस म्हटलें. सो तो हांवें बेगीन बेगीन खिचडी केलें आनी तो मागीर जालें की हांव मागीर भितर गेलें. मागीर ताका म्हटलें तूं न्हावपा ताका आतां कामां वचोंक जाय. सो म्हटलें मातशें बस म्हटलें, कित्याक तो केन्ना उठटा म्हूण कळना न्ही. सो उठलो पळय आतां. सो आतां न्हीद आहा आजून, पळय जांभळी काडटा. ताका आतां न्हीद आसा. आतां बेगीन बेगीन ताका खावपाक खावयता. सो आयज आमगे एक युट्यूब फॅमिली येवपाची आहा. लविना फ्रॉम मुंबय. तिमी न्ही गोंयान भोंवपा येयला. तिमी केन्नाय गोंयान येयली न्ही भोंवपाक, ती आमगेर येताच. किंवा आयज काय ब्लॉग करचे ना, म्हणजे व्हिडिओ काडचे ना. तिणें म्हटलं व्हिडिओ बी काडनाका म्हटलां. तिणें व्हिडिओ काडनाका म्हटलां. ओके, सो खिचडी केला आयज ब्रेकफास्टाक. खिचडी खावंकूच दिसलें, जरी शेवता आवडना पण केलें. खा म्हटलें. आतां रडत रावनाका इश्वीक. उदीक दिवं एक मिनट. आतां हय तेजें हय तेजें न्हीद सारकें जायना, न्हिदना. शिवान ताका थापडयलें खंय तरी पूण तो न्हिदोंक ना. आतां पे करता. मागीर पे केलें न्ही, मागीर म्हणजे कांयच कामां सारकें जायना. खूब कामां आसा आयज. असलो बेश्टें उठ्ठा पयलींच. ताका लागला ताण दिसता. आतां उठना तो रातचो दूद पिवपाक अशें ना. आतां उठना तो, रातचें तेजें हेवी जाता न्ही, उठना. केन्ना चुकोन अशें उठ्ठा, पण आतां 3-4 दिसा तो उठूंकूच ना. ओके, चला चाय पिता. काल रातचो बरो पावस पडलो अशें ना. काल गेल्ली आमी, म्हणजे काल आमी कोतिगांवसून येवन अशी ताका बिर्याणी खावपाची रुचिल्ली खंय. सो आसलेलें दाळ बीन. सो बिर्याणी खावपाची रुचिल्ली खंय म्हणून आमी गेल्ली फितालगो आंटी मारिया. तेजे बिर्याणी बरी आसता. सो रातचो बरो पावस पडलो. हय दिसलें की लागलो कसो पावस. इतलो व्हडलो पावस पडलो, गुडगुडो आनी कसलो. वचून खावन येयली मागीर. बरो पडलो आनी आयज सामकें वेदर क्लावडी आहा, दमट आहा सारकें. ओके, चला. सो आयज खिचडी पळय, शाबुदाना खिचडी. बस च्या दवरला. सो मागीर दाखयता तुमकां. बरें मांडून दवरला हांवें काल खोतीगांवसून कितें कितें हाडलां हें सगळें बरें मांडून दवरलां भायर बरें टेबलार. दाखयता तुमकां मागीर. ओके, सो आयज आई येतली, आई भयण सगळी येतली आयज. सांजचे पावतले. हय, रित्वीक न्ही हांगासर 11 जावूं 12 जावूं उठात नालो. हांव ताका उठयतालें, उठ रे उठना. आतां भयणीगेर बरो सकाळीं 8 उठ्ठा. आनी 8 उठ्ठा आनी आमकां फोन करता. हाका फोन केलो, हांव न्हिदलेलें. कितले गी म्हणपालो. पावस पडटा खंय न्ही, बारीक पडटा खंय. केन्नाच उठना 8 हांगासर. तुमकां खबर आहा न्ही, 11 11:30 हांव उठ्ठा. आनी थंयसर जितले दीस तो गेला पळय, 3-4 दीस रावलो तो. खबऱ्यो मारता मारता च्याच भायर येयलें. हय 5 days न्ही. बरो सकाळीं बेगीन उठ्ठा 8कूच आनी फोन करता आमकां. डेली तोच फोन करता न्ही ना. तोच फोन करता आमकां डेली. ओके, चला चाय पिता. कितें तूं खाता खिचडी? इल्लें घालत राव तोंडान. सो आतां ताका इल्लें आमी कितें खाता पळय तें इल्लें घालता आमी ताका. मातशी ताका संवय जावंक जाय. फक्त तेजें खावून ताका वाज जाल्या ताका. सो आमी कितें खाता न्ही, काल आमी गेल्ली हॉटेलान इडली खाल्ले पळय, बारीक बारीक पिसीस घातले आमी इडलीचे. खालतलें. एक काम करूंक दिना, फक्त पांया काडे येता. आं, ते टॉयज बीन दवरला थंयसर. न्हिदोंक घातलेलें न्हिदना. जस्ट ताका आतां भरयलें हांवें. 11 जाली. एक काम म्हाका सारकें जावंक ना. आयदनां जस्ट आत्तां घातली हांवें. आनी हो न्ही फक्त पांया काडे येता आनी भूर करता. पळय हांगाच येता. मारतलें ता इश्वीक. कितें आं असो करता. फक्त हांगा वयता म्हणटा भायर. सो काल गेल्ले आमी खोतीगांव. तेंचे कितें कितें हाडलें हांगा बरें मांडून दवरलां हांवें. तुमकां दाखयता. ओके, सो काल न्ही आमी ते चाय पिवपाक गेल्ली पळय, एक बायल बाबडी जाणटी तांबडी भाजी विकताली. तिचे कडेन तांबडी भाजी घेतला हांवें. सो आतां हांव भाजी करतलें हेजें, कित्याक तें मागीर पिड्ड्यार जातलें. आनी हें पळयात मँगो, हो एक बॅग,
हो एक बॅग हो मँगो निशुनात आता आम्ही इशुकाक न्ही ओट्स आनी मँगो घालून गेले मँगो स्वीट आहा होय नो एक्चुअली झाली कितें आमी जेन्ना मँगो घेवपाक गेले तेंचें नांव सुरेश म्हज्या लेडीचें नांव सुरेश सो आमी घेवपाक गेल्ली थोडेशे आंबे सो शिवता हें मँगो घेतला पयशे दिवन हें घेतलें आनी खंयचे हें घेतलें करेक्ट बाकीचे 1 2 3 4 बॅग हांवपाक जाय आमकां फ्री दिला कित्याक तो आमचो युट्यूब फॅमिली आनी आमचो व्हिडियोज पळयता कितले नाका म्हटलें सुद्दां आयकोंक ना एटलीस्ट म्हटलें एक बॅग तरी दी चल तेन्ना 4 बॅग मँगोज घालून दिला बाबूक दिला. इतले स्वीट बाबूक तेका आयज केलें हांवें इतले स्वीट मँगो सो कितें तरी मँगोज दिला आनी हें सोनियान दिलें वट्टेलांव म्हणटा एका तेणें म्हटलां मोठें मीठ लावून दवर म्हटलां हे पळयात कितें वट्टेलांव ते आंबट आसता ते करीक बी घालता आमी ते ओके आनी निरफणस हांवें घेतलें हें 100 रुपया हें 250 रुपया अशें ना आई ओपाली आपूण हाडटा ओपाली हांवें म्हणटा तूं आनी हाडनाका ऑलरेडी हांवें हाडला कितले चड बी जायना तें खावपाक ओके आनी पाप सोनियानी काजू पळयात भाजून दवरलेले बक्की सांगू तुमकां टेम्पटिंग सामकें ओरिजिनल माल म्हणटा पळय तसो बरो आहा म्हणलेलें तेणें तूं येवच्या पयलीं आपल्याक सांग आपूण भाजून दवरता म्हणून आनी हें सोनियान दिला वांगी दिला केळी दिला आनी हे घोटाचे आंबे आयज सांसव करतले हांव पिड्डे हात ते आनी मिरसांगो दिला असले आनी हे तेणें लाडू दिला लग्नाचे आवय हें सगळें दिलें तेणें आनी हें पळयात किंग खंय हे 2 कच्चे आसा आनी हांगा एक आसा पिकला तो पिकला आज पळोवया आयज कापून येते आयज एक्सपर्ट कापा म्हाका जायना आनी हो आनी हे भायर काडटा सो हे सगळें घेवन येयले कोटिगांवसून अशें ना येस ओके चला आतां शिव इल्लो आसा मातशें पळय हेका तूं म्हाका रांदपाची तयारी करून जेवणाचे ते धाडला मगो हां हे धाडला वॉट्सॅप केलं तुवें तिका धाडलें आतां येवपाचें आसा आमगेर इटू फॅमिली अजून येवंक ना ओके चला सो टायम जालो 3 जेवण जावना अजून तिमी इल्ली तिमी 12:30 अशी पावली तांकां येवपाक लेट जालो जस्ट तिमी गेली कितें जालें हाफ एन आवर जालें गेली तिमी सो म्हटलें तांकां म्हटलें हांवें जेवनूच वच सो आयज आमगेर वेज सो म्हटलें जेवन वच म्हटलें ना ओपालें तिमी भायर जेवता ओपालें जस्ट तिमी गेली सो उरलेलें काम म्हाजें केलें हांवें शीत दवरला इशुका पयलीं बेगीन खिचडी दवरलें आनी शिवतान ताका कांयच भरयलें शिवतान ताका फर्स्ट टायम ताका भरयलें हांवें म्हणलें बरें म्हटलें कित्याक ताका काय आतां वचूंक जाय न्ही कामां सो बेगीन भाजी केलें शीत दवरलें म्हाका कापाळ भाजपा यादूच ना निरफणस आतां याद येयली म्हाका सो म्हटलें निरफणस फ्राय करया म्हटलें सो आयज मेन्यू दाखयता सांसव केला आनी सोया चंक्स करी केला सोया चंक्स ओके निरफणस फ्राय करता आनी तांबडी भाजी जाली शीताक दवरला आतां आनी तांबडी भाजी आयज हांवें तांबडी भाजी कशें मोठे मोठे कापले तांबडी भाजी न्ही बरी बारीक कापूंक जाय फायन बरें जाता हांवें मोठे मोठे कापले आमचो चलना न्ही शिव ताका कॉल केलो तुवें एका यो म्हूण सांग आजून येवंक ना पळय तसलेंच ते एसीचें एक काम जालें आमचें आतां हो एक उरला आमचो चिमणी कितें फ्राय बीन केलेलें न्ही मातशें हें जाता धुवर येता सारको ओके चला जेयता आमी ओके जेयता खूब आयदनां पडला सारकी आयदनां घासतालें हांव मदीं मदीं सो पळय आयदनां पडला किचन सामकें मॅस जाला सो जेयता तेजें जेवण जालें इशुकाचें जेयता मागीर म्हाका व्हिडियो एडीट करूंक जाय काल हांवें व्हिडियो घालूंकूच ना आयज म्हाका कशें करून व्हिडियो घालूंक जाय मागीर 5 पावतली ती मिशिना तुवें कॉल केलें तुवें सो तुवें कॉल केलें कॉल कर रितिका बसीन बसला काय तुमी ओके चला जेयता मागीर मेळटा तुमकां ओके सो जालें सगळें कामां शिव आसा मातशें बरें जालें आं नाल्यार म्हाका जावपा नासलेलें आनी म्हाजें सकाळींच आयज म्हणजे कालच म्हजें असो प्लॅन आसलो की आयज म्हणजे घोटालें सांसव तांबडी भाजी सगळें करया म्हणून टायम जालो पूण शिव आसा बरो आसलो हेका घेवन बसपाक कोण जाय शिव आसलेलो बरें जालें डेली लेट जेवण जायना 4 जाली लेट म्हणजे लेट न्ही जेवण न्ही वचना ते इल्ली कितें जाय बेश्टो रडटा ताका न्हीद लायता न्हीद घालता ओके सो तेंच्यांनी गिफ्ट घेवन येयलें इशुका दाखयता तुमकां हेच बॉक्स ओपन केला सो हें पळय हें कार काय म्हणटा शिवता आतां काय ओपन करनाका म्हटलें भाशें हांव ऑलरेडी असलें आसा सो म्हणटा काय ओपन करनाका सुद्दां ताका खेळोनी हें तशें धरपाचें पळय सेम वन असलो हें पळय असलो न्ही ना सेम ओके आनी चिप्स चॉकलेटी बी सगळें घेवन येयल्ले आतां बाबले आतां चॉकलेट बी सगळें घेवन येयला
आता सगळं लिपोवन दवरना रितीक खबर आसा तुमकां न्ही तेका लागून आतां चिनूय आसा चिनू खातलो हय का न्ही ओके तूं ताका न्हीच घालता आशिल्लो तूं वयता आतां जस्ट कॉल केल्लें तांकां कारवार पावला खंय स जातली ताका न्हीद घालता मागीर कांयच काम व्हिडिओ एडीट जावंक ना व्हिडिओ एडीट करूंक जाय खूब टायम जाला ओके चला मागीर मेळटा तुमकां आजी घे खंय हे पळय आजी टुवालो मारून रावला हा घेता राव आजी घे खंय आपल्याक कोण रे खंय गेल्ली आजी खंय गेल्ली इमी की करता हांगासर इमी की करता चिनो हाय म्हण हाय मई खा रे तो हगे खाते पयली अच्छा तो चा दवरला आणि हे हाडलेले मशरूम पॅटीस म्हटले गरम करया म्हटले कोण रे घे का आपल्याक रट्टा तो बरी तो घेऊन खेळपा लागला हो काय खेळना हो फक्त किचन आयदनां खेळटा रे कितें तुका च्या जाय सो आमी चाय पिवंक बसला आई धाडलेले आतां मशरूम पफ सगळ्यांक भूक लागला खंय सगळ्यांक चिनूक भूक लागला खंय रे उलटी केला आई उलटी करू ना एका दिल्ले हांवें वॉमिटींग टॅबलेट म्हाका खबर आसलो आनी उलटी करतलो ए खारी घे सो भयणीक मेळटा हाय मग सगळ्या तुवें म्हटलें रे तर चाय पे बी कितें हय चाय पिवंक बसला हांगासर तो उग्गी खेळटा हयसर रावनी आमी चाय पिया चाय घेची ना खारी घे आतां चपाती करता किंवा सोयाचंक करी आसा न्ही चपाती करता आनी नीर फणस न्ही दनपारां हांवें कापलेले आसलेले आनी कट करना आई बापान नाका ते रातचे खावपाकूच जायना सो इतलें आसा पुरो खावपा आनी सांसव हांवें दनपारां खावपूच ना कित्याक टायम जाला गोश्टी खातले सांसव ओके आनी आई येताना हें हाडलें ड्रमस्टीक सो काडून न्ही अशें सालां बीन बरें काडून न्ही डब्यान घालून दवरता तो न्ही तें मातशें बरें उरता आनी काय हाडून आई कित्याक नाल्ल हाडला आनी काय हाडून कित्याक खबर हांवें सांगलेलें हाडनाका म्हणून निरफणस आसा मँगो आसा सगळें आसा आनी हें हाडला खंय कितें चिप्स हिने पळय दवरलें हें हाडलेलें जॅकफ्रूट चिप्स ते एक जाय आमकां कितें बाळका आमी बनाना हें म्हणटा जॅकफ्रूट चिप्स ते एक हाडला ते एक मातशें बरें मेळटा थंयसर हें पळय आनी सामकें फ्रेश सो तें करून अशें विकता थंयसर फ्रेश आसूं पुरो सो हें हाड म्हणटा आनी काय हाडूना व्हडलेशें जालें मँगो बल्ला हयसर फणस बिणस सगळें आसा कितें जालें सो इश्वीक रडटा म्हूण ताका पाळण्यान घातलें आतां न्हिदात ना पावस पडटा भायर पावस येयलो मातसो म्हणल्यार एसी बंद कर म्हटलें आतां 2 दीस जाले मातशें इतली गरमी जायना सो म्हटलें एसी बंद कर म्हटलें पावस येयलो सो आतां हांव चपाती करता जेवया म्हटलें ओके हय ताका हांव खिचडी खावयता तो न्हिदात ना म्हटलें ताका खिचडी खावूनी किरी करता सारको ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मैं नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आणि म्हाका एक कमेंट केले ज्योती नाईक आई बारी जाला खंय आई बारी जाला खंय एक जाली की खबर ज्या दिसा आमी ऑर्फनेजाक गेल्ली पळय आई साडी न्हेसलेले आई तृप्ती ब्लावज पळय लूज जाता खंय हांवें आपले निनश्का पळय म्हटलें ब्लावज सामकें लूज जाता तिका जाली ती बारीक फक्त शीत तिणें सोडलें बाकीचें कितें खावपाचें सगळें खाताली ती शीत सोडलें तिणें बारीक जाली ती खरें ब्लावज बी सामकें लूज जावपा लागलें तिका आतां सो ती बरी गजाल ना थँक्यू खंय हांव बरी दिसली तिका आतां बरी न्हिदतली ती ओके चला मेळया फालच्या व्हिडिओन ओके बाय